आत्ताच एक ब्रेकिंग येयला की सत्यपाल मलिकाक खंय मेघालयाक धाडटा. म्हणजे सरकार भियायला कितें ताका? सत्यपाल मलिकान जर ट्रान्सफर करता जाल्यार नक्कीच गोंयच्या जनतेचें हें नुकसान आसा. हांव जेन्ना ताका मेळ्ळो तेन्ना म्हाका दिसलो तो सत्यवादी. ताका सत्य जें आसा ताचे फाटल्यान तो रावपी आनी खुबश्यो गोश्टी जेन्ना हांवें ताका सांगल्यो तेन्ना ताका त्यो पटल्यो. बाकीच्यांनी लोकांनी खूब जाणांनी सांगल्यो त्यो ताका पटल्यो. आतां त्यो बऱ्यो गोश्टी जर बाकीच्या पटना जाल्यार ताका आमी काय करना. फॉर एग्जाम्पल हांव एक गोश्ट दिता. हे जेन्ना भानगडी जाल्या ह्यो भानगडी आमदार फडपा हेंचे कडच्यान पयशे घेवना अशें कोण सांगूं शकता आतां? हे सगळे गोश्टी सत्यपाल मलिकाक खबर आसतल्यो. कारण तांच्योय म्हणून IB रिपोर्ट येता, ताकाय म्हणून IB रिपोर्ट येता. सो ताकाय गोश्टी खुबश्यो खबर आसतल्यो म्हणून तांणी ट्रान्सफर काडले. कितें ट्रान्सफर जर काडले आसत ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट. कारण त्याची ट्रान्सफर त्याच खातीर काडूं शकता. कारण IB रिपोर्ट हो सगळेचो येता. ह्यांचो सगळो IB रिपोर्ट आसतलो. IB रिपोर्टा वयल्यान जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गोश्ट गव्हर्नर एज अ गव्हर्नर ऑफ गोवा ताका वता आनी ती ताका मेळ्ळ्या. त्या खातीर हें सगळें पळयले नंतर आमकां तरी अशें दिसता